मगो पक्ष शिरोडेचो उमेदवार लॉन्च करता। फोंड्यां मंगळारा जाल्ले सभेत शिरोडेचो अभय प्रभू मगोत गेलो। उमेदवार म्हूण अजून ताच्या नांवाची अधिकृत घोशणा जाल्ली ना। मात शिरोडे मतदारसंघात मगोचो उमेदवार जिखल्यार थंयच्या तरणाट्यांक 1000 जॉब दितले म्हूण दीपक ढवळीकार उलयलो। तुमचो शिरोड्या मतदारसंघात जयदीप शिरोडकर म्हणजे झेडपी कॅन्डिडेट आशिल्लो पण अपक्ष आसा तो कितें तो मगो पक्षाच्या जवळीत आहा कितें पण हांव कितें म्हणटा पयरूच तो झेडपी म्हणून निवडून आयला बरो भुरगो काम करता ताणें झेडपी म्हणून हांवें म्हजें प्रामाणीक म्हण ताका आशिल्लें की झेडपी म्हणून ताणें 5 वर्सां काम करचें लोकां बरोबर वळख करची आपलें कर्तृत्व सिद्ध करचें आनी फुडें येवचें। मगो पक्ष स्वतंत्र निज्या गोंयांत 10 वर्सांनी निवडणूक लढयता आनी मगो पक्षाक गोंयचें वातावरण खूब बरें आसा। सगळ्या जवळ जवळ 25 मतदारसंघांतल्यान कार्यकर्त्यांचो ओघ मगो पक्षा कडेन आयिल्लो आसा। मगो पक्षाचे कार्यकर्ते भितर सरतात उमेदवार म्हणूनय भितर सरतात पूण मगो पक्षाच्या सेंट्रल कमिटी आसा केंद्रीय समिती आहा त्या समितीत आमचो एक पार्लमेंट बोर्ड म्हणून येता 3 ते 5 जाणांचो पार्लमेंट बोर्डाचे स्थापन जाता आनी पार्लमेंट बोर्डा कडेन प्रत्येक वाठारांत प्रत्येक वर्साचे उमेदवाराचे एप्लिकेशन येता आनी ती एप्लिकेशन छाननी करून पार्लमेंट बोर्ड उमेदवार कोण तो ठरयता। आज पर्यंत तुमी कितले ठरयल्या? 14 तरी नांवां आमची आयिल्लीं आसा। मगो आनी जीएसएमाची युती जाल्यार दिवचलचो सीट गोवा प्रजा पार्टीन विसरचो म्हूण दीपक पांडुरंग रावताचेर उलयलो। भाशा सुरक्षा मंच बरोबर आमी वतात आनी आमी दोगूय मेळून 28 ते 30 सीट आमी लढयता। भाशा सुरक्षा मंचा कडेन युती वचून जावना म्हणटात। जाली आमची इन प्रिंसिपल ही जाली सीट शेअरिंग ह्या 4 दिसां बसता आमी पण ऑलरेडी युती जाल्या। हय युती जाली इन प्रिंसिपल आमची युती जाल्या। बरोबर म्हाका सांग दिवचलीन तांच्यांनी हांगा रावताक प्रपोज केला भाशा सुरक्षा मंच। फाल्यां सकाळीं वर्तमानपत्र वाच रावताचो सगळो हिशोब तुका मेळटा। सांखळेन आमोणकार हें करता सांखळेन आमोणकाराक तांचे भाशा सुरक्षा मंचान दिल्यात थंय कितें करता? थंय आमी ताका सपोर्ट दितले। दुसरे वटेन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचो समन्वयक सुभाष वेलिंगकारान दिवचलचो गोवा प्रजा पार्टी कडेन आशिल्लो सीट मगो पक्षाक दितले म्हूण स्पश्ट केला। ते भायर म्हापशाचो गोवा सुरक्षा मंचाचो सीट मगोक दिवपाचें थारला। शिवसेनेक दिल्ले पेडणे आनी वास्को मतदारसंघय खंय मगोक दिल्यात मंचान क्लियर केले। गोवा प्रजा पार्टीचो अध्यक्ष पांडुरंग राऊत जीएसएमाचे युतीक दिवचले उबो रावपाचो आशिल्लो। सुभाष वेलिंगकार म्हणटा मगो कडेन युती जाल्यार दिवचलचो सीट सोडपाची तयारी दवरची म्हूण पांडुरंग रावताक कितलेशेच फावट सुरवाती सावन कळयल्ले। ही गजाल अकस्मात थारिल्ली ना। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी विवेक प्रभू।